म्हज्या भयणीन आनी भावनो, भावार्थ हें तुमकां कितें म्हणून दिसता? भावार्थ कितें? आमी एकामेकाक वळखता न्हय. आमी प्रत्येकाचो स्वभाव कसो आसा तो जाणा. थोड्या जाणांक कितें सांगलें की ना आमी जाणा कशे भाशेन ती आमकां प्रतिसाद रिस्पॉन्स दितली पळय ती. थोडीं जाणां चावतात, थोडीं जाणां बरें आयकतात, थोडे उगीत रावतात, थोडीं जाणां मागीर कितें करतात. हें कित्याक लागून? कित्याक भितरल्यान आमची एक पद्दत आसा. त्या पद्दती प्रमाणे आमी एकामेकाक आनी एकामेका कडेन संबंद दवरता. भितरलें जिवीत, भितरली संरचना आमकां कंट्रोल करता. आतां हें भितरलें पळय आसा ताचेकीन आमी फुडें वचोंक जाय, वो आनिकूय खोलायेन जिवंक जाय. थंयसर आमकां कोण मेळटा? म्हजें खरेंपण, म्हजें खरें जिवीत जें जेजू सोबें आसा तें आमकां मेळटा. कित्याक जेजू थंयसर आसा आनी आमी थंयसर ताच्या एकवटान आसा. ही खोलाय आमचे मदें आजून येवंक ना. ताका लागून आमी वयल्या वयरूच सगळें कोत्ता आनी हाका लागून आमी हें संवसारीक पळय जिवीत आसा तातूंतूच गुंतून आसा. भावार्थ म्हणजे खोलायेन पळयतना भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळयता. दुसरी कितें म्हणटात, कितें करतात तें हिंचोतान करतात तें आमकां दिसोंक लागता. आनी हें पवित्र आत्म्याचें काम, तें आमचें काम न्हय. हाका लागून भावार्थान आमी जेन्ना जियेता तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जिवंक लागता. कित्याक देवा कडेन जायना म्हूण कांय ना. आनी हांगसर असलो भावार्थ आसलो की ना आमचे कडेन सगळें जातलें. कित्याक थंयसर देव आमकां सगळें स्पश्टपणी दाखयता. आतां एकले तो हे भाशेन वागता जाल्यार आमी जाणा ताका कशे भाशेन उचामोळ करूंक फावना पळय ती. वो तांकां प्रेरणा दिवंक जाय पळय ती. हें आमी जाणो भितरल्यान. पूण ताचेकीन फुडें वचपाक पवित्र आत्मा दाखयतलो कशे भाशेन, केन्ना, कितें, कितलें हें सगळें तो दाखयता. पूण पळयात पयले वाचपान कितें सांगलां पळय तें, जे कोण जेजूचें नांव परगटूंक वेतात ते कांय मागीनासतना वेतात. कित्याक ते आपणाचेर न्हय दुसऱ्यांचेर पातयेवन रावना, ते देवाचेर पातयेवन वेतात. आनी असल्यांक आमी सहकार करूंक जाय म्हूण जोआन सांगलां ताका. दुसऱ्या वाचपान सगळो वखत मागण्यांत रावात, थांबनासतना मागणें करूंक जाय. आनी तुमी कितें करूंक जाय? अरे हें म्हाका मेळ्ळें ना, तें आमचेर आदारून ना. दुसरी आमचें आयकोना करना म्हणून ताकाय वेळ लागता न्हय. आतां आमी झाड लायलें जाल्यार आतांच व्हडलें जावन फळां दिवंक लागतलें? तें कशें जावंक जाता? ते भाशेन आमी मातशी चिंतनांनी भितरल्यान पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान सगळें करूंक जाय. आनी हाका लागून आमचे मदें थोडी खोलाय आसूंक जाय. वयल्या वयर उतोळ आसूंक फावना. उतोळ तें खूब आवाज करता, पूण दर्याचो एकदम शांतीन वेता व्हांवता जाल्यार आमी जाणो ताचे मदें खोलाय आसा म्हणून. आनी खोलाय आमचे मदें दिसतली. ही खोलाय फकत देवा सगळें आमच्यान अणभवूंक जाता, जिवंक जाता आनी दुसऱ्यांकूय तातूंत ओडून घेवंक जाता. तर आमी आमचे हात अशे वणटीन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमची कुडीत मनांत आत्म्यान पांयांची बोट आसा तिजो तान तकले मेरेन बरोवन येता. तो आमचें सगळें व्हांवता आनी आमी ताचे सगळें व्हांवल्या सुस्कार भायर सोडटना. हे परी जितली आमकां खोलाय येतली तितली आमी शांतीन ताचे दुसऱ्यांक प्रतिसाद रिस्पॉन्स दिवंक लागतले. हो रिस्पॉन्स देवाचो आनी देवाच्या भुरग्यांचो. ते भाशेन आमचें जिवीत घडोवन येवच्या. आतां आमचें जिवीत सगळेंच ताका समोर पळोवया. जशे भाशेन हो उंडो आनी सोरो जेजूची कूड आनी रगत जावन आमकां
मेळटलो. तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजूक भेटून ताणें येवजिलां ते प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमकां तो फावो करतलो. आमेन.